नमस्कार. गोय मुक्तीच्या पूर्वसंध्येर जेन्ना आमी यादी काडटात स्वातंत्र्य सैनिकांच्यो त्या वेळावयल्या लढ्याच्यो चळवळीच्यो त्या वेळार जाणें कितें बरयलां, जाणें आमच्या मुखार एक येदी व्हडली देख दवरली, गोंय मुक्त केलें. ताजे उपरांत सुद्दां जाणें सतत गोंय मुखार व्हरपाच्या चळवळीक हातभार लायलो. आनी हो हातभार कसो लायलो, आज जे पळय आमी गोंय पळयतात तें तांचें स्वप्नांतलें गोंय आशिल्लें. तें तांचें स्वप्नांतलें गोंय नाशिल्लें, तर ही दिशा कोणें दिली, ही दिशा फुडें कशी वतली, गोंय कशें जातलें. आनी आज जेन्ना गोंयची आवतिकाय आमी पळयतात तेन्ना आमच्या स्वातंत्र्य लिडारांतल्या झुजाऱ्यांची याद करप, तांचें स्मरण करप, तांकां इतिहासान कायम दवरप ही आमची एक लागणूक ठरता. ह्याच संदर्भान आज साडेतोड नायक कार्यावळींत हांव तुमची वळख करून दितां. गोंयचे एक इतिहासकार, इतिहासाचे अभ्यासक प्रज्वल साखरदांडे. नमस्कार राजू. प्रज्वल भाऊ, आमी जेन्ना सतत उलयतात स्वातंत्र्य लढ्याचेर उलयतात, त्या वेळाच्या चळवळीचेर उलयतात, कितलेशाच शेकड्यांनी लोकांनी गोंयच्या स्वातंत्र्य चळवळीक, गोंयच्या मुक्ती चळवळीक म्हणया आमी योगदान दिल्लें आसा. आमचे आयचे राजकारणी म्हणचे परस गोंयचे लोक तांकां विसरले अशें आमी मानूं येता. राजू बाब, म्हाका दिसता गोंयचे लोक म्हणजे गोंय विसरपाक नांवां खबर आसपाक जाय न्ही, नांवांच खबर ना. म्हणजे आतां जेन्ना खंयचेय पॉलिटिशियन जेन्ना आर्गां ओंपतात किंवा ते आझाद मैदानाचेर वचून फुलां घालतात तेन्ना ते म्हणटा हुतात्मे म्हणटात, पूण खंयचे हुतात्म्यांची नांवां कितें? यशवंत अगरवाडेकराक आमी याद दवरता. यशवंत अगरवाडेकर, आय वूड डिस्क्रायब हिम एज चंद्रशेखर आझाद ऑफ गोवा. तो मेकॅनीक, गाडयेचो मेकॅनीक आशिल्लो शिवोलेचो. ताणें आझाद गोमंतक दलाचो मेंबर जालो आनी ताणें खूब एक्शन्स केली गोंया लिबरेट करपाक. ताका एशी म्हणटाले. आनी तेन्ना पोर्तुगीजांक कळ्ळें, ताका सरावंड केलो, हें केलो, आनी ताजे फक्त एकूच गुळी उडिल्ली ताजे बुलेटीन. ती ताणें स्वताचेर मारून घेतली इन्स्टेड ऑफ फॉलिंग इन टू द हँड्स ऑफ द पोर्चुगीज. म्हणजे यशवंत अगरवाडेकराच्या त्या लेवलीचो हुतात्मो कोणाकूच खबर ना. बाळा मापारी खबर आसा, बिकॉज अस्नोडा ताजो एक बस्ट आसा, पूण ताजो जो कजन आशिल्लो न्ही रोहिदास मापारी, तो कोणाक खबर ना. इनफॅक्ट एक फंक्शन आशिल्लें, ते बाळाराया मापारीचेर फंक्शन आशिल्लें, आनी थंय म्हाका आपयिल्लो. आनी तेन्ना हांवें म्हज्या भाशणान रोहिदास मापारीचो उल्लेख केलो. ताजो चलो येवन म्हाका मेळ्ळो आनी तो म्हणपालो पहिल्यांदा म्हणपालो आपल्या बापायचो कोणें तरी नांव घेतलें. सगळे लोक बाळाराया मापारीचेच नांव घेतात, हो पयलो हुतात्मो. पूण रोहिदास मापारी आशिल्लो, ताका मारून मोंटेरोन जितो मारिल्लो जेलान. म्हणजे अशें कितलेशेच, सुरेश केरकर आसा, कामिलो पेरेर आसा, तांकां शूट केले मोंतेरो, काझमिरो मोंतेरो. मागीर बापू गावस, बाळा देसाय, तांकां ट्रका जिपीक बांदले, ओडत व्हेले, तांकां मारले आनी ती बॉडीज ओडून व्हेल्यो. म्हणजे केदार अणवेकर जो बॉम्ब तयार करतालो बांबोळेचें रेडिओ स्टेशन बस्ट करपाक, ताजो हातानूच बॉम्ब घरा मेरशेन बस्ट जालो, तो मेलो. ताच्या चलये कडेन हांव उलयलां. सो अश्यो कितलीशीच एक्झाम्पल. तांकां कितें दिसता, आयची पळय तांची पिढी पळय आसा, तांकां कितें दिसता आपल्या बापायक, आपले पळय ज्या लोकांनी त्याग केलो तांचे बद्दल गोंय सगळें विसरून गेले, हाजे बद्दल? हय, बाळाराय मापारीची चली सकू मापारी, म्हणजे आतां सकू अगरवाडेकर, ती 1.5 वर्साची आशिल्ली. सो तिणें दुखां काडली, कित्याक आपल्या बापायक कोण याद करना. रोहिदास मापारीचो चल्याक मेळ्ळो हांव. मागीर केदार अणवेकराचे चलये कडेन फोनाचेर उलयलो, तिणें दुख्ख व्यक्त केलें आपल्या बापायक कोण याद करना म्हणून. मागीर बापू गवस जो चांदेलचो, तांच्या घरा गेल्लो आनी तांच्या बापू गवसाच्या घरान न्ही 2 हुतात्मे, एक इंडो पाक वॉरान तुळशीदास गांवस म्हणून, आनी बापू गांवस हो फ्रिडम स्ट्रगलान. कितल्या वर्सांचे आशिल्ले ते? 27-26 वर्साचे भुरगे आशिल्ले. आनी ते सगळे, म्हणजे हे सगळे जे आतां हांव एक बूक काडटा, मार्टर्स ऑफ गोवा, अनसंग हिरोज ऑफ हिस्ट्री म्हणून. सो हातून हे खंय तरी आमच्या राजकारण्यांक खबर आसपाक जाय ही नांवां. मेन म्हणजे परशुराम आचार्य आसा, केशव भट, तुळशीदास कामत, प्रभाकर वेरेकर, प्रभाकर पुरुषोत्तम केरकर, कितलेशेच उरता, दुल्मा पवार, रजनीकांत केकरे. मागीर 32 इंडियन सत्याग्रहीज वर शॉट डेड. तातूंतलो म्हजो हिरो म्हणटा तो कर्नाल सिंग बेनीवाल, 21 year old हू टूक बुलेट्स ऑन हिज चेस्ट. अशे कितलेशेच आसात. बरोबर, तुवें म्हणटा तें खरें. आमच्या राज्यकर्त्यांक विशेष करून आमच्या फुडाऱ्यांक जे गोंयचे राज्य करता तांकां आयतें मेळ्ळें न्ही, भाट हें गोंयचें तांकां खबर ना. सो हे जे पळय आतां जे पळय राजकीय फुडारी जे आतां भाटकार जाले, तांकां आपले पुर्वज, तांकां लागून गोंय मुक्त जालें. तांची नांवां सुद्दां खबर ना, कारण ताणें इतिहासच वाचूं ना. इतिहास वाचून आशिल्ले गोंयचे राजकारणी हांचे बद्दल तूं कितें उलयत?
मेन म्हणजे जेन्ना तूं राजकारणान वता न्ही तेन्ना तूं इतिहास वाचून दवरपाक हय जाय. रे, सारकें. कित्याक तांकां स्पिची करपाक सगळ्याक आपयतात न्ही आमी, चीफ गेस्ट कोणाक आपयता, राजकारण्याक आपयता. सारकें. पूण तेन्ना जर 19 डिसेंबराक खंयच्याय राजकारण्याक आपयलो तो म्हणटा आपूण हुतात्म्यांक आर्गां ओंपता. कोण हुतात्म्यांचें एक तरी नांव सांग. हय रे, फ्रिडम फायटरांक आर्गां ओंपता. टीबी कुन्ना जर सोडलो जाल्यार खंयच्याच फ्रिडम फायटरांची आमकां चडशीं नांवां खबर नासता. आतां म्हणून मोहन रानडेचे खबर आसा. बायलो कितल्यो फ्रिडम स्ट्रगलान आशिल्ल्यो. हय रे. मोगाबाई नायक म्हणून एक म्हापशेची बायल आशिल्ली, ती जेलान आशिल्ली. ती आझाद गोमंतक दला खातीर हेल्प करताली तांकां. तिका जेलान घाली तेन्ना तिची आवय मेली, तिका जेलांतल्यान सोडूना, ती फ्युनरलाक पावूना आपल्या आवयच्या, मोगाबाई नायक. मोगाबाई नायकाचें नांव खबर ना कोणाक. मागीर मित्रा बीर आसा, सिंधू देशपांडे, सुधाताई जोशी, खूब जाण आसा, शारदा सावयकर. बरोबर रे, खरें खरें तूं म्हणटा सामकें खरें. तूं उलयता आसतनाच आंगार एक कांटो उबो येता. सो हो आमच्या दुसऱ्या पिळगेक हें कळपाक जाय. कारण इतिहास खबर नासतना गोंय कशें मुखार वतलें, गोंयचे बद्दलचो विचार कितें हें कोणाक कळप शक्य ना. सो तूं कितें म्हणटा की हें स्मारक तांचें जावप, तांच्या पुस्तकान येवप, पाठ्यपुस्तकान येवप, गोंयचो इतिहास तयार जावन भुरग्यांक अभ्यास करपाक मेळप, हें म्हत्वाचें न्ही. म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या मार्टर्सांचेर, हुतात्म्यांचेर एक एक चॅप्टर बुकांनी आसपाक जाय, आसपाकूच जाय. कित्या खातीर 60 वर्सां 62 वर्सां जालीं अजून आमच्या पाठ्यपुस्तकांनी ना. अशें बाळा मापारीचेर आसा एक चॅप्टर, पूण बाकीच्यांचेर ना. ही सगळी बाकीची नांवां जी हांवें मेन्शन केली, सुरेश केरकर जो केसरबाई केरकराच्या घरांतलो, ताजे कुडके गेल्ले मोंतेरोन, आनी कामिलो पेरेराचे. ते दोगी जाण, सुरेश केरकर आनी कामिलो पेरेरा, हे हांगा काम करताले. मॅच बॉक्स फॅक्टरी आशिल्ली कुर्टी, मॅच बॉक्स फॅक्टरीन ते काम करताले. दोगांय फ्रेंड आशिल्ले. तांणी प्लॅन केलें कितें की कुर्टी जी पायपलायन पोर्चुगीज सोल्जरांक उदक पावयता ती बस्ट करपाची. सो दे प्लॅन अँड दे डिसायडेड टू डू इट. सो तेन्नाच मोंतेरेक ही बातमी कळ्ळी आनी तो जीप घेवन आयलो आनी ते करता आसतना दे वर कॉट इन एक्शन, सुरेश केरकर आनी कामिलो पेरेरा. सो त्या रागान ताणें तांकां शूट केलें आनी ताचे कुडके गेले आनी सुरेश केरकराची बॉडी अशी साकान घालून थंय डिलिव्हर केली आनी कामिलो पेरेराची. म्हणजे हे कितले 26 आनी 25 इयर्स ओल्ड हुतात्मे. सो ही नांवां प्रत्येक गोंयकार स्टुडंटा मदीं खंय तरी कशा रितीन तरी पावोवपाचो आमची जबाबदारी. आतां हांव हिस्ट्री शिकयता, हांव म्हज्या भुरग्यांक स्टुडंट्सांक सांगता, पण प्रत्येक स्कुलान पावपाक जाय. प्रत्येक राजकारण्याक खबर आसपाक जाय, प्रत्येक जाणाक खबर आसपाक जाय. प्रज्वल बाब, हांव न्ही इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इफी गोंयान जाता आनी इफीक न्ही हांव सतत प्रत्येक फिल्म फेस्टिवलाक न्ही हें जें पळय सेकंड वर्ल्ड वॉर जालें, हिटलराचो पळय जो कितें अत्याचार आशिल्लो विशेशतः जूनचेर, ह्या अत्याचाराचेर दर वर्सा 3, 4, एकदां 7 सिनेमा, कांय वर्सां पयलीं तर 5-6 वर्सां पयलीं हांवें 7 सिनेमा पळयला. आजोड हे 7 सिनेमा इफीक येतात. आजोड शेकड्यांनी सिनेमा दर वर्सा तयार जातात. तो कांटो हाडपी जो पळय कितें घटना आशिल्ली ती एक कांय वर्सांची सेकंड वर्ल्डांतली, अजून लोकांक ती घाय पेकूंक नात. गोंयचे घाय इतले बेगीन पेकले? हय, गोंयच्या आतां ज्योती कुंकळकारान ते प्रोड्यूस केला फिल्म गोंय स्वातंत्र्याचें होमखंड. तातूंत हांवें एंकरींग आनी स्क्रिप्टींग केलां त्या पिक्चराचें. सो तातूंत आमी सगळीं ही मेन्शन केल्या नांवां आनी ती प्रत्येक हातूंत दाखयता कॉलेजींनी. हालींच आमच्या कॉलेजीन दाखयलें. सो हांव कितें म्हणटा, एटलिस्ट थ्रू द मिडियम ऑफ फिल्म्स हें खंय तरी वचपाक जाय. ऑर ईच वन, आतां आमी मंगल पांडेचेर पिक्चर काडलो, मे बी अ पॉप्युलर सिनेमा, अशें करून हांचेर एक जर पिक्चर काडलो ह्या हुतात्म्याचे, बिकॉज दे हॅव गिवन देर लायफ. तांकां कितें मेळ्ळें? राजूबाब, आमी जर विचार केलो न्ही, तांकां कितें मेळ्ळें? कोण राज्य करता आमचेर? कोण सत्ता भोगता? कोण पावर भोगता? कोण रिचेस भोगता? कोण बंगले, व्हडले बंगले बांदून 4-5 बंगले बांदून रावता? हे रावना. हांचे फॅमिलीकूय काय मेळना, तांकांय काय मेळना. दे डायड फॉर गोवाज लिबरेशन, फॉर दीस पीपल टू गेट इलेक्टेड आनी एन्जॉय पावर रिपिटेडली. इतली वर्सां हे तांकां तांची नांवां सुद्दां खबर ना. ह्या पॉलिटिशियन्सांक ह्या हुतात्म्यांची नांवां सुद्दां खबर ना. सो सत्ते खातीर कोण म्हणजे मेले हे हुतात्मे आमच्या हाजे खातीर, पूण सत्ता भोगता दुसरोच मनीस. इवन ओपिनियन पोलाच्या बाबतींत सेम जालें. सो मेनी पीपल फॉट. गोंय मुक्त जातकीर जाणी गोंया खातीर काम केलें, दे आर ऑल्सो फ्रीडम फायटर्स. तांकांय विसरले. सो म्हाका एक सामकें तुजे कडल्यान जाय तें अशें की आमच्यो पळय शैक्षणीक संस्था आहात, थंय हिस्ट्री शिकयतात, ताजो अभ्यास जाता, पूण ज्या पद्दतीन गोंयच्या इतिहासाचेर अभ्यास जावन ताचेर PhD जावपाक जाय आशिल्ल्यो, संशोधन करून पुस्तकां जावपाक जाय आशिल्लीं, जातात तयार ना. पुस्तकां म्हणजे एक्चुअली मनोहर हिरबा सरदेसाय ताणें एक व्हडलें काम केल्लें. प्रोफेसर मनोहर हिरबा ताणें स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासाचे 2 वॉल्युम्स बरयले आनी ते खरेंच एक्झॉस्टिव्ह ताणें बरयल्ले. पूण कित्याक ते मराठीन बरयल्ले कारणान ते चड लोकां मेरेन पावना. सो हांव कितें म्हणटा, तातूंतलेच धडे काडून, तातूंतलेच चॅप्टर्स काडून ते
पाठ्यपुस्तकांनी इन्क्लूड करून ते भुरग्यांमदी पावपाक जाता. बरोबर. सो अशें कितें तरी जावपाक जाय. आता ही चर्चा आता आमी जे करतात तातूंतल्यान तरी थोडी नांवां गेली न्ही लोकांमदी. बरोबर, सारकें. आता ही नांवां हांवें घेतली ती लोकांमदी पावली थोडी एटलिस्ट ती आयकता कोण पळयता टीव्ही तांच्या तरी तकलेन मातशें एक गेली. सामकें खरें. कित्याक कंप्लीट सायलन्स जाला तांच्या बाबतींत कितें नोबडी नोज अबाउट देम. आनी कितले जाण ते कासर लोकांक कितले सत्याग्रही मारले पोर्तुगीजांनी. बरोबर. खूब जाण सितारामन सुरी आनी कितले बाबूलाल होटेलवाल बाबूराव थोरात कितले हिरवे गुरुजी आय मीन टच विथ हिरवे गुरुजी सन प्रदीप हिरवे. बरोबर. सो तो म्हणटा आपल्या बापायक विसरले पण प्रत्येक जाणांचे हेच दुःख आसा की गोवा हॅज फॉरगॉटन. तू म्हणटा सिनारीन सुद्धा तुका सांगलें आपल्या गोंयांत प्रभाकर बाब सिनारी म्हणटा अजुनूय तो जितो आसा अजुनूय तो बरे तरेन उलयता. हे हांव कितें म्हणटा जे लोक जिते आसात खूब थोडे हाताच्या बोटाचेर इतले म्हाका दिसता स्वातंत्र्य सैनीक सद्या आसात तांचो आमी कितें वापर कितें केला तांचो आवाज रेकॉर्ड करप तांचे अनुभव सांगप तांचे संदर्भान एक कितें तरी एक देख दिवपी कार्यक्रम तयार करप. सावंड अँड लायट शो गोंयांत ना गोंयच्या मुक्तीचेर. ना बट टुरिझम लोकांनी वचून ते कितें रोमियो लेनीन भितर डिस्को करप. गोंयची इमेज आज जाली ती ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन आनी हे नायट क्लब. सो इतलेच आमी पळोवप दिसता म्हाका. आमकां स्वातंत्र्य लढ्या संदर्भात जाणवीक करपाची कांयच सरकाराक इल्लय केन्ना केन्ना दिसता बाळाराया मापारी मेलो कोणा खातीर मेलो कित्या खातीर मेलो ताका कितें मेळ्ळें. ही वॉज ओन्ली 26 years ऑफ एज. सारकें. कितें मेळ्ळें काय मेळूना. बरोबर. म्हाका सांग प्रज्वल बाब हाजेर संशोधन कित्याक जायना. संशोधन म्हळ्यार आतां पळय हांव पळयतां समकालीन इतिहासाचेर खूब जाण बरयतात. हांवें हाजी पुस्तक खूब वाचल्यात. पराग परब बरयता खूब. अलेक्झांडर हेना सारके मनशान समकालीन इतिहास तातूंत भितर राजकीय थोडो सांस्कृतीक थोडो अशे खूब इतिहास आयला. हांव म्हणटा स्वातंत्र्य लढ्याच्या फाटल्यान प्रवृत्ती कोण आशिल्ल्यो नेहरू गांधी सारक्या लोकांचें कंट्रिब्युशन कितें आशिल्लें हे हाज्यो बारीकसाणेन अभ्यास कित्याक जायना. हय इनफॅक्ट आतां सद्या न्ही डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री चल्ला सामकें. आय फील बीग टायम आनी हिस्ट्री इज बीन द टार्गेट. आतां कितें सपोज लायक फॉर एग्जाम्पल हांव कितें म्हणटा की अपार्ट फ्रॉम गांधी नेहरू सुभाषचंद्र बोस सावरकर मागीर हे भगत सिंग राजगुरू म्हणजे सगळ्यांक ड्यू प्लेस मेळपाक जाय हिस्ट्रीन. सो सपोज इफ यू मेन्शन गांधी एंड नेहरू सम पीपल डोंट लायक इट. सो इफ यू मेन्शन सावरकर एंड दीस सम अदर पीपल डोंट लायक इट. एक्चुअली भगत सिंग हो कम्युनिस्ट आशिल्लो. सो वल्लभभाई पटेल वॉज अ मेंबर ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस. सो अशें पूण लोकांक तेंय खबर आसा काही ते खबर ना म्हाका की ज्या प्रमाणे डिस्टॉर्शन चल्लां. आतां इवन ताज महालाचे कितें दुसरेच कितें सांगतात ते. सो अशें डिस्टॉर्शन चल्लां हिस्ट्रीचें. सो कितें करपाक शकता गोंय ह्याच विशयाचो भाग म्हणून गोंय जवळ 16-17 वर्सां उसरां मुक्त जालें. 1946 भारत स्वतंत्र जातकीर कांय जाणांनी इमिजिएटली म्हणलें की चल गोंय स्वतंत्र जावपाक आशिल्ली. सो ताका जे कितें कांय वर्सां पयलीं गेलीं 61 मेरेन हें तूं कशें पळयता. एक्चुअली 46 जेन्ना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी डॉक्टर जुलिया मिनेझ हाणें तो आंदोलन केलें मडगांव 18 जून मुवमेंट म्हणटा. सो तेन्नाच्यान एक्चुअली ती सुरवात जाली. ती सुरवात एक्चुअली टीबी कुन्नान पयलीं केल्ली 1928. मागीर हो मुवमेंट कसो जालो आनी मागीर तो एक सत्याग्रह मुवमेंट जालो. आझाद गोमंतक दलाचो सगळ्याचो मुवमेंट जालो. सो हो जो मुवमेंट आसा पळय तो आतां कितें जालें तातूंत अशें आसा की जेन्ना ऑपरेशन विजय फोर्सीस धाडले आज धाडिल्ले ते 18 डिसेंबराक ते VK कृष्ण मेननान धाडले. सो अशी एक कॉन्ट्रोवर्सी आसा की ही नेवर इन्फॉर्म नेहरू अँड विदाउट इन्फॉर्मिंग नेहरू ही सेंड ऑपरेशन विजय फोर्सीस बिकॉज नेहरू वॉज डिली डेलिंग ऑन द इश्यू ऑफ लिबरेशन. ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पॉयल हिज इमेज एज अ पीस मेकर एंड ऑल वॉट एवर द रिजन्स आर. सो अशें हें आसा बट दॅट डज नॉट मेक हिम द विलन. So the thing is, yes, VK Krishna Menon deserves the credit of Goa's liberation. पण आनी एक गजाल म्हाका सांगपाक जाय की on the eve of Goa's liberation, it is not that everybody wanted liberation of Goa. की there was one third current. तेरशेर म्हणजे ते कितें म्हणटाले गोवा should be independent, autonomous and neither join India nor Portugal. असो एक करंट आशिल्लो. मागीर there was a mainstream freedom fighters who wanted Goa's liberation and independent with integration with Mother India. And there was another set of people who did not want liberation. They wanted Goa to continue under Portuguese rule. पण ह्यो सगळे जे आमी विचार
ताजे सगळे इतिहासान येवपाक जाय, सगळे प्रवाह आशिल्ले ते. सारकें, सो इट इज नॉट इवन आतां थंय डिस्प्यूट लोक अशे सुद्दां करतात की इंडिया एनेक्स आनी कितें कितें म्हाका दिसता ते वी शुड नॉट फॉलो दॅट पाथ ऑफ हे, कित्याक वी आर इंडियन्स, वी आर प्राऊड ऑफ अवर मदरलँड, मदर कंट्री इंडिया. वी शुड बी प्राऊड ऑफ अवर मदरलँड. आमकां पोर्तुगीजांक कंटिन्यू करपाक जाय आशिल्लें नाका. बरोबर. बट दॅट एक्सिडेंटल ऑफ हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. म्हाका सांग, नेहरू आनी गांधी कितें मानताले? गांधीन पयलीं अशें म्हणिल्लें की आमकां गोंय मुक्त करपाचें आसा, पूण बंदुकीचो एकय फार माननासतना आमकां मुक्त करपाचें हें ताणें बरयलें आनी त्या पाथार नेहरू चल्लो. पूण नेहरू जे कितें इमेज करतात आमी, नेहरू जे कितें केलें किंवा केलें ना म्हणटात, तुका हो कसो दिसता की नेहरू जे पळय कितें एकदम आक्रमण भारतीय मुक्त जालें तें बरें केलें ना, ताजें तूं कशें नदरेन पळयता? आतां गांधींचें लेटर बरयलें राम मनोहर लोहियाक. ताणें कितें म्हणलें, गोवन शूड टेक ओवर द लिबरेशन आनी इट शूड बी डन विथ नॉन वायलन्स. एक्झॅक्टली. सो एंड नेहरू वॉज अ डिसायपल ऑफ गांधी. सो द थिंग वॉज तेन्ना आमची इथॉस कितें आशिल्ली, नॉन वायलन्स, दॅट वी शूड वॉट एवर. आनी ते एक पंचशील सायन केल्लें पळय 1954 बिटवीन चोएनलाय आनी नेहरू प्रायम मिनिस्टर. सो तेन्ना कितें जालें की नो टेरिटोरियल एग्रेशन ऑन एनी टेरिटरी. सो नो टेरिटोरियल एग्रेशन, नो आर्मी विल बी सेंड, म्हणजे एग्रेशन दुसऱ्या कंट्रीचेर करप ना आनी पीसफूल को एक्झिस्टन्स. सो ही वॉज ट्रायंग टू नेगोशिएट at the UN table with Salazar, and through the negotiations he thought that liberation will come. आणि दुसऱ्या तेच काम करता असताना फ्रेंचाकडे ताणें केलें आनी फ्रेंचांनी आपल्यो वसाहती मुक्त केल्यो. फ्रेंचान 1954 सोडले. सारकें. इज द सेम इयर when पंचशील was signed. एक्झॅक्टली. सो तूं नेहरूक दोश दिना? नेहरूक दोश दिवपाचो खरो कोणाचेच हे ना, कित्याक प्रत्येक जण त्या त्या सर्कमस्टान्सांनी त्या त्या डिसिजन्स घेता. ही वॉज द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आनी ही हॅड टू टेक डिसिजन्स विच वर इन द इंटरेस्ट ऑफ the whole country. So if Panchashil is signed which says that no territorial aggression, then how can he send forces? अशें जाता ते. So तशें सगळें ते म्हाका कितें दिसता की व्हेरी ऑब्जेक्टिवली आमी सगळे जर विचार केलो न्ही, वी कॅन बी आतां एक डिस्टॉर्शन आनी टोटली म्हाका एक सांग परत ह्याच विशयाचेर, हो दोश तुमचे सारके इतिहासकाराचेर येना, कारण आमकां संशोधन करून ह्या संदर्भात ज्यो कितें बारीकसणो आशिल्ल्यो इतिहासांतल्यो ताजेर उजवाड घालपाक अपयश आयलो, हो दोश आमकां येना? हय, कित्याक जाणा जो निटिग्रिटीज म्हणटा ते सटल न्युअन्सीस आनी तातूंत खूब गजाली ज्यो जाल्यो त्यो पब्लीक डोमेनान एक्चुअली ना. त्यो कित्या खातीर ताणें केलें, द वाय वॉट इज द रिजन, हे सगळे आतां ताका रिजन्स आसा. सो इनफॅक्ट जेन्ना हांगा 32 इंडियन सत्याग्रहीज वर शॉट डेड, नॅचरली ही कूड नॉट सेंड मोर सत्याग्रहीज. दॅट इज वाय ही टूक अ डिसिजन टू स्टॉप द सत्याग्रह, बिकॉज ऑलरेडी 32 इंडियन सत्याग्रही वर शॉट डेड. सो तांची कितें किंमत आसा न्ही. आनी दुसरें तूं म्हणटा सारकें खरें की तांकां दिसतालें की हो मुवमेंट गोंयकारांनी वयर काडपाक जाय, भायल्यान येवन गोंय मुक्त करप हाका कांय अर्थ ना. कारण पोर्तुगीज सदांच म्हणटाले न्ही की गोंयच्या लोकांक गोंय मुक्त जाल्लें नाका, तांकां पोर्तुगीज रूल जाय. हें पोर्तुगीजांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठार सांगलां. सालाजार हे म्हणीत आशिल्लो. म्हाका एक सांग, त्या वेळा वयली ही जी परिस्थिती आसा ती कितें आशिल्ली की कांय जाण तुवें म्हणलें कांय जाणांक पोर्तुगीजाचो रूल जाय आशिल्लो. सो हे कोण आशिल्ले लोक, हांचे भितर ही जी कितें चेतना म्हणया किंवा प्रवृत्ती म्हणया ही जी आशिल्ली ती कितें आशिल्ली? म्हणजे सी हो जो लाभार्थी गट पोर्तुगीजाकडे फायदो घेतालो आणि वॉट दे सॉ दॅट तांकां फायदो मेळटालो पोर्तुगीजां कडल्यान. व्हडली व्हडली हेरिटेज हाऊसेस ती खंयच्यान तयार जाली. आमच्या गोंयांत येदी व्हडली हेरिटेज आसा, इतले भाटकार ते अनलेस यू आर क्लोज टू द एडमिनिस्ट्रेशन. सो आनी देवर ऑल सेट्स ऑफ पीपल हू वर क्लोज टू द पोर्चुगीज आनी दे वॉन्टेड दॅट इट कंटिन्यू. त्या कंटिन्युएशनान तांचो फायदो आशिल्लो. दे डीड नॉट हॅव दॅट नॅशनलिस्टीक स्पिरीट एंड ऑल. सो तेन्ना पूण अशेंय पळयताले की इन कंपॅरिजन अशें पळयतात की आतां इतली म्हारगाय वाडल्या, आतां इतलें करप्शन वाडलां, आतां इतले लोक चोरतात, इतले सगळे हे चल्ला. तेन्ना तशें नाशिल्लें अशें म्हणटात ते. सो जे कंपॅरिजन जे करता न्ही, आतां पळय अवाढव्य करप्शन. इनफॅक्ट इफ यू आर नॉट करप्ट, पीपल थिंक दॅट यू आर अ फूल. म्हणजे इतले जाला प्रवृत्ती आमच्या राजकारण्याची आसा आनी अशी हिल कटिंग आनी सगळें डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा जें चल्लां त्या टायमार तें नाशिल्लें. सो ते तशें कंपॅरिजन केल्यार जाल्यार ते तशें म्हणटा इन कंपॅरिजन. सारकें. सो तूं ते मान्य करताच की इतिहासकारांक हे सगळें पळय चित्र त्या वेळा वयलें उबें करपाक अपयश आयलें. इतिहास ज्या पद्दतीन अभ्यास जावपाक तो जालो ना आनी आमचे राजकारणी वाचनात. म्हणटकीर एका अर्थान इतिहासकारांक तो
तटस्थ इतिहास बारीकसाणो सगळे हाडले ना आनी दुसऱ्या आमी अशे फुडाऱ्यांक जिखून दिले जांकां इतिहास समजूनच घेवपाचो ना. आता 16th सेंचुरीन जी हांगा फोर्सिबल कन्वर्जन जाली, इन्क्विजिशन जालें, हेंय मानून घेवपाक जाय न्ही, होय इतिहास आसा. सो अशेय लोक आसा की तो इन्क्विजिशन घेतल्यारच तांकां चाळवता. सो अशे आमचो जो गोंयचो हिस्ट्री आसा न्ही, इट इज अ व्हेरी व्हेरी हे ल्हान गोंय पूण हिस्ट्री इज बींग सारकें सामकें फील्ड करप व्हेरी डिफिकल्ट. सो आतां फुडें आमी वता आसतना पळय आतां गोंय मुक्त जावन जवळ जवळ आतां 64 वर्सां जालीं. आमी एक नवें गोंय पळयतात जातून भितर तो अंशीच उरुना. तशें स्वातंत्र्य लढ्यांतल्यान एक तत्व आयिल्लें, हें आमचें गोंय, हाका इतलो सामको प्रज्वल असो इतिहास आसा, ह्या इतिहासाक आमी फुडें व्हरपाक जाय, इतिहास शिकलो जाल्यारूच फुडें योग्य पावल घालप जातलें अशें आमचे तत्ववेत्ते आनी तशें विचारवंत सदांच म्हणटात न्ही. तो इतिहासच आमकां खबर ना आनी अशा लोकांच्या हातान हो देश किंवा हो गोंय पावले जांकां हो इतिहास समजून घेवपाची इच्छा ना. सो आमी ज्या आडखळ्यांनी आतां मुखार वतात, कारण आज हांवें कितलेशा हे विचारवंताची न्ही मुलाखती घेता, ते म्हणटात गोवा इज डॅड. बरे बरे लोक गोवा इज डॅड म्हणटात. आतां ह्या गोंयाक भवितव्य ना. तुका दिसता ह्या गोंयाक भवितव्य ना? जे पळय मरे तूं 25 जण हुलपून मेले, आतां तातूंत गोंयकार नाशिल्ले म्हणजे खूब जाणांक दिसता ते आमचे न्ही, ते भायले. पूण ही जी पळय कितें आमची नॉर्थ गोवा म्हणून जे पळय कितें बेल्ट आसा तो पूर्णतः रिपब्लीक जावन पडला. तांकां कसले कायदे लागनात, थंय कोणाचे शेक चलना, थंय कांय नियंत्रण ना, अंधाधुंदी दिल्लीच्यान पयसो येत आसा, गोंयकार तांकां जमनी विकितात. हे तूं सगळें कशें पळयता? कारण तूं एक सोशल एक्टिविस्टूय बी. आजगांव इज अ दिल्लीची कॉलनी, सारकें. मोयरा, अल्टोना, मोर्जी ही सगळे बायलांचे कॉलनी. इतले पळय इन्फ्लक्स ऑफ नॉन गोवन्स जे गोंयान येतात. इज गोवा's carrying capacity that much Exactly. to accommodate the teeming millions of non-Goans into Goa? हे ताणी विचार करपाक जाय न्ही. हे अशे पळय लँड कन्वर्जन्स 147 कितें एप्लिकेशन TCP डिपार्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम दिल्लीइट्स. म्हणजे अशे पळय जे इतले चल्लां गोंयान इन्फ्लक्स. गोंयकारांक जॉब ना, गोवन्स आर गोईंग टू लंडन, गोंयकार भायर वतात. इन्फ्लक्स ऑफ नॉन गोवन्स पळय गोंयान इतले चलतात, ते कशें, हाव आर वी गोईंग टू फील्ड इट? इट इज नॉट पॉसिबल. गोयची कॅरिंग कॅपॅसिटी ना. हिल कटिंग, हिल सगळी कट करून सगळे शर्मा वर्मा सगळ्यांनी बांधले बंगले. ओके, आणि गोंयकार आता अशी परिस्थिती, गोंयकार तांच्या भाड्याक रावपाचे आसा, जाली दिसता ऑलरेडी. आता अशी सिच्युएशन, इट इज टोटल. म्हणून केन्ना केन्ना खूप फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपिरियन्स म्हणजे दिसता देर इज नो एनआरकी काय म्हणून गोंयान. इज देर एनी लॉ इन गोवा? लॉ उरल्या कितें? द नंबर ऑफ डेकॉयटीज, द नंबर ऑफ ऑल दीस एट्रॉसिटीज विच आर हॅपनिंग इन गोवा, इट्स अ व्हेरी सॅड स्टेट ऑफ अफेअर्स. प्रज्वल बाब, म्हाका तुका तेच सांगून दिसता, टुरिझम आमी म्हणटात 1 कोटी टुरिस्ट वर्साक येता. गोंयची पॉप्युलेशन जेन्ना 16 लाख आसता. ही पॉलिसी आमची, हें अर्थकारण आमचें, हो आमचो फुडाराचें गोंय घडोवपाची ही तजवीज आमची. कशें आमी आतां एक दबाव जाय न्ही. आतां परत स्वातंत्र्य सैनीक काय जल्माक येवपाचे नात. आनी एकूण तरुण पिढी, एका तेंपार आमचे वेळार तरुण पिढी सदां रस्त्यार आसताली, आक्रमक आशिल्ली. आज तरुण पिढीक पडूनय वचना. सो हें कितें आतां गोंय आमी अलगद काडून दिल्लेवाल्याच्या ताळ्यान भितर घालपाचें आनी आमी गोंय सोडून वचपाचें? इनफॅक्ट आतां लार्ज नंबर ऑफ यूथ हांव पळयता, दे आर मेंबर्स ऑफ सम पार्टीज. सारकें, दे आर मेंबर्स ऑफ सम पार्टीज, बट तांची आयडियोलॉजिकल हें आसा म्हणून दे आर मेंबर्स ऑफ पार्टी, ऑर दे वॉन्ट अ टॅग ऑफ द पार्टी, ऑर दे डिरायविंग बेनिफिट्स फ्रॉम द पॉलिटिशियन्स. आय डोंट नो, बट अ लार्ज नंबर ऑफ यूथ आर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. सो हांव कितें म्हणटा की हे वेन आर वी गोइंग टू हॅव चेंज? आमचे चेंज, आमचे तेच लोक राज्य करत आसा. आमी तीच फेसीस पळयत आसा. दे आर नॉट. आनी एक म्हणजे कितें, आमकां अशें जाय की जे गोवा सेंट्रीक जाय न्ही आमकां. आतां सध्या गरज आसा गोवा सेंट्रीक. बरोबर. ओके, वी आर नॉट महाराष्ट्रियन्स. वी डोंट वॉन्ट आवर कल्चर टू बी डायल्युटेड. आमची स्वताची गोंयची म्हणून आयडेंटिटी आसा न्ही, आमची अस्मिताय आसा, जाका ओपिनियन पोला खातीर कित्या खातीर लढले, मागीर कोंकणी मुवमेंट जालो, हे सगळे आमची. वी आर कॉम्प्रोमायज, वी हॅव टू कॉम्प्रोमायज ऑन आवर लँग्वेज, वी हॅव टू कॉम्प्रोमायज ऑन आवर स्टेटहूड, ऑन एवरीथींग. आयडेंटिटीचेरूच आमचो सगळ्यो हावळ आयल्या. सो आमची अशी गोंयचे अस्तित्व जे ओपिनियन पोल, आता 16 जानेवारी ओपिनियन पोला कितली तरी वर्सां जाता, सो ताजे खंय गेले सगळे. सो गोंयची अस्मिताय खंय गेली. सो डायल्युशन ऑफ चल्ला, बरोबर, ऑफ कल्चर. सर, तूं म्हाका अशें म्हणटा की गोंयच्या तरुण भुरग्यांक गोंयचें हें अस्तित्वाचें कांय पडून वचना, कारण तूं तांचे बरोबर काम करता, तांकां शिकयता, तांचे बरोबर तूं वावुरता. तरुण पिढी कितें म्हणटा ह्या सगळ्या हाजे बद्दल?
तरुण पिढी आता थोडे थोडे तुका मेळटात यूथ हू आर सेन्सिटीव दे फील लायक दॅट पूण कितें आसा तांकां फील केलें म्हणून जायना न्ही दे हॅव टू टेक टू द स्ट्रीट्स अँड दे हॅव टू एजिटेट दे हॅव टू कम टू द स्ट्रीट अँड वॉयस देअर ओपिनियन आतां तुमच्या टायमा वयले जे स्टुडंट्स आशिल्ले दे वर वॉयसिंग देर हें न्ही सो तशें जायना आतां सो दे मे फील इट आय डोंट नो बट दे आर नॉट वॉयसिंग आउट दे आर इन समटायम्स आय फील दे आर इन देअर ओन वर्ल्ड सो खंय तरी it should be translated into the streets and voices have to हें जाता कित्याक कारण इतिहास तांणी बरे तरेन समजून घेवंक ना आनी आमकां इतिहास सत्य इतिहास तांचे मुखार पावोवपाक अपयश आयलें अशें दिसता म्हाका दिसता आनी ती केन्ना तरी हें जावचें पडटलें न्ही केन्ना तरी हो इतिहास बारीकसाणो लोकां मुखार येवच्यो पडटल्यो आमी तुवें पळय नांवां सांगलीं असंख्य नांवां सामकें आनी ती तुका पाठ आसत ही असंख्य नांवां तांचे फाटले इतिहास तांचो कमिटमेंट तांचो त्याग अरे 20 वर्साचो 22 वर्साचो भुरगो हुलपून मरता बॉम्बस्फोटान मरता हें कितें तरी एक व्हडलें न्ही भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याची आमी सदां देख दितात गोंयचो स्वातंत्र्य लढो तितलोच प्रज्वलीत आशिल्लो तितलोच खडेगांठ आशिल्लो न्ही म्हणून गोंय मुक्त जालें आनी लोकां मदल्यान एक उर्बा तयार जाली त्या वेळार हे सगळे मेले ते कितले येतात तांचे फॅमिलीक फील जाता आसतलें न्ही 19 डिसेंबराक बी तांकां फील म्हणजे आमचे आणि ते जीव दिलो पूण तांकां आमी जर कंप्लीट विसरले विनायक सप्ते म्हणटा तो एक हें आशिल्लो एक्टीव फ्रीडम सगळा तोही मेलो मागीर रजनीकांत केकरे ताणें एक दुलबा पवार अशे खूब लाडू सावंत कितले जाण बरोबर वेतिल्ले काशीनाथ शिरोडकर हे सगळे म्हणजे वी आर नॉट इवन अवेअर अबाउट दीस नेम्स सो खंय तरी ही नांवां आनी हांचो इतिहास जो आसा तो लोकां मेरेन येवपाक जाय इनफॅक्ट आतां म्हाका हांगा थ्रू युअर मिडियम ऑफ गोमंतक टीव्ही आय कूड एक्सप्रेस माय सेल्फ ही नांवां तरी वतली खंय तरी वतली ही हायलायटूय जावपाक जाय सारकें प्रज्वल बाब थँक्यू व्हेरी मच येस तुवें गोंयच्या मुक्तीच्या ह्या पार्श्वभुमीचेर तुवें जी काही नांवां सांगली तुवें तुजी पोटतिडक व्यक्त केली सामकें म्हत्वाचें आनी म्हत्व इतल्या खातीर कारण गोंय ज्या पद्दतीन मुखार वता न्ही इतिहास आमकां समजून घेवचो पडटलो इतिहासाची उवेखणी करून आमी मुखार पावल घालूंक शकनात आमच्या फुडाऱ्यांक इतिहास खबर ना त्यांचो त्याग खबर ना हुतात्म्याची नांवां खबर ना इतिहास नेहरू आनी गांधीनी गोंया खातीर जें कितें योगदान दिलें तें खबर ना टी.बी. कुन्नाचें पुस्तक ताचें नांव घेतात आमी गोंयचे क्रांतीचे जनक म्हणून हय पूण टी.बी. कुन्ना म्हळ्यार कोण तो खबर ना त्यागाची गजाल तरच खबर ना म्हणून तर आयचे राजकारणी त्याग न्ही तांणी कशें घास मारून खावप कशें गोंयाक कुरतडून खावप इतलेंच तांकां कळटा म्हाका दिसता तरूण पिढीन गोंयचो इतिहास बारीक समजून घेवपाची गरज आसा जर आमकां गोंय वाचयल्लें जाय जर आमकां गोंय सुरक्षीत ताचें संवर्धन केल्लें जाय जाल्यार म्हाका दिसता तरूण पिढीन फुडाकार घेवचें पडटलो आनी प्रज्वल बाब तुवें जें कितें सांगलां न्ही इतिहासाची एक गवाय तुवें एक येदे व्हडली गवाय तुवें लोकां मुखार दवरल्या ही गवाय जर साक्ष जावन लोकां मुखार उरतली गोंय सांबाळून दवरपाची जर तत्व जर आमकां फुडें व्हरपाक जाय न्ही स्वातंत्र्य सैनिकाक आमकां विसरून चलचें ना तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही